मातेव सुवार्तेकार आयचे सुवार्तेंत 3 पावटी 12 शिसांक धर्मदूतांक वा जणांक म्हणून उल्लेख करता। 12 हे 12 जण कोण? हांकां जेजून आपयिल्ल्याचो आनी धाडिल्ल्याचो उद्देश कितें म्हणल्यार आमी आज जाणा जाता। ती 3 पावटी सुवार्तेकारान ह्या 12 जणांचो उल्लेख करच्यांत जेजूक हे 12 जण कितले प्रमुख म्हणलें, मातेवाच्या समुदायाक आनी आख्खे पवित्र सभे समुदायाक तांचे महत्व कितलें वर्तें म्हणलें आमी समजूयेत। जेजून येदोळूच पिकावळीचे यथेश्टपण विवरिलां, वावरडी उणें आसचे विशीं आनी पिकाच्या दनयान वावरड्यांक धाडच्याक मागा म्हणून सांगिल्ले विशीं आमी येदोळूच आयकलां। आतां आपलो लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्यांक जेजू लागीं आपयता, विंचता, आपणे करचेंच मिसांव तांणी करच्याक अधिकारान भरता आनी तांकां केरीत आदेश दिवन मिसांवाक धाडता। जेजून आपले मिसांव मुन दवरूंच्याक आपल्या अपोस्तलांचेर दवरलेलो अखंड विश्वास हांगासर दिसता। जेजून आपोवन अधिकार दिवन आनी निर्दिष्ट आदेश दिवन धाडच्यांत ताचीच मोर आसा, ताच्याच संदेशाची जर आसा आनी ताच्याच मिसांवाची मूर आसा। हे 12 जण इस्रायलाच्या 12 कुळयांक प्रतिनिधित्व करतात म्हणले परी इस्रायलाच्या चुकून गेल्ल्या शेळयांतय वचून सर्गींचे राज ते परगडतात। शेकीम 12 जण 12 कुशींनी वेतात आनी तांचे मुखांतर सर्गींच्या राजाची बरी खबर आमकांय पावता।